कोरोनान विद्यार्थ्यांक 2 वर्सांची सक्तीची सुटी घेवपाक लायिल्ली, पूण आतां ल्हव जाग्यार पडटाशें जाला। शिक्षण खात्यान परिपत्रक काडल्या उपरांत सोमारा शाळा, हायस्कुलां, हायर सेकंडरी विद्यार्थ्यांचो बोळ आटपाक मेळ्ळो। शाळेंतलो किलकिलाट जाल्यार उमेदी हाडपासारको। भुरगीं उमेदी जाल्यात जाल्यार विद्यार्थ्यांचेर मोग करपी शिक्षकाय भितर उर्जा आयल्या। शिक्षण संचालनालयान एक परिपत्रक काडून सोमारच्यान अनुदान मेळनाशिल्ल्या शाळा सयत इयत्ता 1ली ते 12वी मेरेनच्या वर्गां खातीर शाळा परतून सुरू करपाचें थारायलें। ते प्रमाण आयज सोमारा गोंयभरच्यो शाळा गजबजल्यो। निर्जीव वण्टी भितर जीव आयलो। विद्यार्थ्यां खातीर युनिफॉर्माची आनी वेळाची मेकळीक दिल्या। आदी पळोवया सांताक्रूजच्या हायस्कुलांतलो किलकिलाट। Today we are very happy to receive our students. It's almost after a gap of 2 years that our students are coming to school, and we have all the students right from the nursery to the 10th standard coming to school today. Yes, we have taken utmost care to follow the SOPs issued by the Directorate of Education. As far as students coming in uniform, well, we are very flexible at that. We are not insisting on the uniform because after a gap of 2 years, definitely students will not have the uniform, maybe not fitting them, and therefore, moreover, we are coming to the end of the academic year. For us, what is important today is to receive our students and have physical classes. We are very flexible. We'll make sure that our students are not stressed, but they will enjoy in school. First and foremost, we are thankful to Almighty God for bringing our students back to school. The teachers are also very happy that we are going to have physical classes. There are many students who could not, for various reasons, attend online classes every day. But with the physical classes, we have seen students who were not attending online classes coming to school today and being present here for the physical class. Today, as we see students coming in, we may not have very good attendance being the first day because there are a few students who are in their native place and a few parents also are a little hesitant in sending their children. In fact, when I had the executive committee meeting of the PTA, some parents said that now that we are coming to end of the academic year, they would prefer sending their children only for the exams. So we are also making some arrangement to coach those students who are unable to come to school, who are at their native place with some online classes. Some arrangement is being made. And coming week, we will see what fresh guidelines come from the Directorate of Education. We do not want a rush of students at the gates. So we have different timings. For the pre-primary school, the students have been called at 9 a.m. and they will be sent home at 11 a.m. For the primary school, the students have been called at 8:15 a.m. and they will be sent home at 12:45 p.m. The high school students have been called at 8 a.m. and they will be sent home at 1:10 p.m. This arrangement has been done only for this week, okay? And we hope that some instructions will be coming from the Directorate of Education, and subject to that, we continue with the same or we'll follow the modified instructions if any. आयज खरेंच एक खुशालकायेचो दीस अशें आमकां दिसता। जायत्या तेंपान परतून आमचीं भुरगीं येतात तीं फुडें येवन आमकां खरेंच खुशालकाय भोगता। पयले सुवातेर देवाक आमी दिन वाचता, देवाक आर्गां दिता, कित्याक ह्याच देवाच्या हातांतल्यान एक नवो दीस आमकां फावो जालो आनी आयज आमचीं भुरगीं पयलेच फावट परतून इस्कॉलांत भितर पावल्यात। एकूच आमचो आवडो जावन आसा, देवान तांकां राखची, सांबाळची आनी देवानूच आमचे वेली ही पिडा जी धाडलेली आसा ते पिडेंतली आमकां बेगीनूच मेकळी करचें हेच आमचें आवडे जावन आसा। आनी आमच्या सगळ्या भुरग्यांक तिच्या हाताक काल दवरुया, तिच्या माथ्याक काल दवरुया आनी जेजू लागीं मागून तांकां सदांच सही सुरक्षीतपणान सांबाळूंक सायबीन मागीर
आमी फुडें घालुया. So today after a long time the school has started again and the situation has become better and all our teachers are trying their level best to follow all the SOPs properly. So we are really feel excited because we all are back to school again and hope the situation remains better as it is and we all continue to come to school like this. So how you feel being back with your friends together, and it was a very tough time having online classes or offline you enjoyed? Online it was slightly difficult because sometimes because of the network issues students used to face. But offline today it's really been nice because we have met all our friends back. And yeah, it's better if it's offline like this one. I feel so happy because I was waiting for the news of education department that school will start. I was waiting, so I was so happy when it came the news and all. So it was a little bit headache for you to get up early morning to come back. Yeah, because in pandemic times our school was used to like 8 o'clock they used to start, and now we have to wake up at 5:30 or 6 to prepare for school and all. So how you feel being back with your friends and I feel very happy because after a long time I didn't meet with our friends because of pandemic, and now I'm meeting, so I was so happy to see them and talk with them. भुरग्यांक येवकार दिवपी तकटे आस्थापनांनी लायिल्ले. स्वता टिचरी आणि प्रिन्सिपल सगळीं जाणां फुलां घेवन येवकाराक रावल्यात ते पळोवन भुरगीं खोशी जालीं. भुरग्यांच्या येवकाराची जंगी तयारी केल्ली. SOPचें खर भान दवरपाची तयारी केल्या. पळोवया वास्कोच्या स्कुलांतले चैतन्यमय देखाव. आयच्यान जी स्कुलां स्टार्ट जाल्या जो सरकाराचो निर्णय आशिल्लो आमी स्वागत करता. भुरगीं तरी उमेदीन आसा, पूण आमचे पालकांनी बी आमकां बरो प्रतिसाद दिलो. जेन्ना आमकां सर्कुलर आयले तेन्ना आमी PTAची मिटींग घेतली आनी PTAचे मिटिंगेन आमी सगळे हे प्रोटोकॉल जे आसा ते सगळे आमी गायडलायन्स आमी घेतले आनी आयज आमी सगळ्या भुरग्यांक आपयना. आयज आमी भुरग्यांक 5वेच्या आनी 6वेच्या भुरग्यांक आपयल्या. आज जी 5वेची भुरगीं आसा 2 वर्सां स्कुलान ना, 6थाची भुरगीं आसा तांकां चडशी टिचरांची वळख ना, म्हणून आमी आयज म्हणजे जे आज वीक आसा तो आमी 5वेच्या आनी 6वेच्या भुरग्यांकूच आपयतले जेणे करून ते सेट जातले स्कुलान. आणि मागीर दुसरे मंडेच्यान आमी सारके ऑल्टरनेट्स क्लासीस सगळे 5th to 10th पण आपूण आमी रेग्युलर क्लासीस घेतली. आतां 2 वर्सांनी भुरगीं स्कुलान ना, तांकां भुरग्यांक एक स्कुलाचे अशें एट्रॅक्ट म्हणजे येवपाचें स्कुलाचें एट्रॅक्शन आसपाक जाय. टिचऱ्यो कशें पूण ते स्कुलाचे येवचे म्हणजे तांकां स्कूल म्हणजे कितें कळचें तांकां वेलकम. आनी आयज आमी बरो प्रोग्राम भुरग्यां खातीर स्पेशल दवरला. आमची PTA कमिटी आसा. आयज आमी क्लासीन बरे डेकोरेट केल्या क्लासीस आनी तेंचे खातीर स्पेशल प्रोग्राम दवरल्या, स्पेशल एसेंब्ली दवरल्या जेणे करून भुरग्यांक दिसचें की आयज आमी स्कुलान येता कितें तरी आमच्या टिचरीन आमचे खातीर केलां अशें. आता 2 वर्सांनी स्कूल स्टार्ट जाल्लेले आसा आनी आमच्या ह्या भुरग्यांक आतां येता ती पळोवन आमकां सारकी इतली खुशी जाल्लेली आहा की आमी आमच्या भुरग्यांक खूब मिस करताली. आनी एवरी डे आमकां पेरंट्स आमचे विचारीत आसताले की केन्ना तुमची भुरगीं येतालीं स्कुलाक, आमी केन्ना स्कूल स्टार्ट करतली, केन्ना स्कूल स्टार्ट करतली. मागीर आतां फायनली गव्हर्मेंटान जे डिसिजन घेतला ते आमकां खूब मानवलेलें आसा आनी आमी एकदम खूश आसा आनी आमी आमच्या भुरग्यांक आयज वेलकम करिता. सगळीं म्हाजे स्टाफ आहा इतले अरेंजमेंट तेंच्यांनी केला की भुरगीं येता म्हूण इतली खुशीन कितें करपाचें आनी कितें ना अशें जाल्लेलें आसा. आनी आतां गव्हर्मेंटाच्या SOP प्रमाणे आमी तेंचो प्रोटोकॉल सांबाळूनच आमी क्लासी दवरलेले आसा. प्रत्येक क्लासीन तेंच्या रेशो प्रमाणेच आमी भुरगीं बसयलेली आहा आनी 1st to 4th मेरेन आमी आयच्यान स्टार्ट केल्लेली आसा. 2 वर्सां स्कूल बंद करून भुरग्यांचें भरपूर लुकसाण जालें. आयज व्हेरी हॅपी आमी तुमकां सांगपाक गव्हर्मेंटान चान्स दिलो की स्कूल स्टार्ट करपाक आनी आमचो मॅनेजमेंट, आमचे प्रिंसिपल, आमचो स्टाफ सगळो मेळोन भुरग्यांक जितले गायडलायन्स दिला गव्हर्मेंटान SOP दिल्या ती फॉलो करून आमी स्कुलां स्टार्ट करपाक एग्रीड आहा. त्या 2 वर्सांनी खूब लुकसाण जालें भुरग्यांचें. एक 70% भुरगीं ऑनलायन शिकोवंकूच पावलीं ना आनी आज स्कूल स्टार्ट जावन खूब उमेद भोगता ती भुरगीं बरे तरेन बरे भाशेन शिकतलीं म्हणून. एज अ पेरंट तुमकां आयज एज अ पेरंट्स म्हणून म्हाका खूब उमेद भोगता. आयज म्हाज्या भुरग्यांक 2 वर्सांनी हांव स्कुलान हाडून पावयता आनी स्कूल स्टार्ट जालें. 2 वर्सां आतां स्कूल बंद आशिल्लें न्ही, भुरगीं सा घरां कडेन कांय शिकनाशिल्ले कांय ना. 2 स्कूल स्टार्ट जावन आमकां म्हाका खूब बरें दिसलें आमकां आनी भुरगीं मातशें इम्प्रूव जातलीं. घरा कडेन कांय शिकनाशिल्ले आनी आतां आमकां खूब बरें दिसता स्कूल ओपन जावन. आमी सो हॅपी. गोवा 365 खातीर सांताक्रूजच्यान विल्यम रॉड्रिग्स आनी वास्कोच्यान हिरू महाले.